पर्यटनाच्या बदलत्या पद्धतीत सध्याचे कायदे प्रभावी ना ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिली। हाचेर जाप दितना बदलत्या पर्यटनाचे पद्धतीक लागून हे पर्यटन विधेयक महत्वाचे आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सभाघरांत सांगले। बेकायदो पर्यटक दलाल आनी हेर गैरकारबाराचेर कारवाय करपा खातीर पर्यटन वेवसाय कायद्यात दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय मंत्र्यान सांगले। हाचे फुडें भटक्या गोरवांक लागून अपघातात मरण आयल्यार संबंधित गोरवांच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो फुडल्या अधिवेशनात हाडटलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आश्वासन। मात जर कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर त्या धन्याक ह्या येवजणेचो लाव परत मेळचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। फाटल्या 5 वर्सांत भटक्या गोरवांक लागून जाल्ल्या 73 अपघातांत 13 लोकांक मरण आयलें। मात ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचेरूच केसी नोंद जाल्यात असो धक्कोदायक खुलासो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत करून अशा प्रकरणात गोरवांच्या धन्यांचेर कारवायेची मागणी केली। फकत पणजेच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। ताचो त्रास लोकांबरोबर आपल्याकूय जाता। हालींच डांबरीकरण केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात। ताका आपूण कितेंच करपाक शकना। ताचो अभ्यास करप PWDची जबाबदारी म्हूण पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सरात उलयलो। सुदीन ढवळीकर PWD मंत्री म्हूण योग्य आशिल्ले अशें आपल्याक दिसता अशेंय ताचें म्हणणें। फोंडेच्या काजी इमारतीत आशिल्ल्या सत्यम फॅमिली शॉपी ह्या कपड्याच्या दुकानाक बुधवारा फांतोडेर उजो लागून बरेच लुकसाण जालां। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पावलपी दळान उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान ह्या दुकाना लागसारची दुकानां वाटावलीं। मात ह्या दुकानात आशिल्ले कपडे आनी हेर सामानाक उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां। नुस्तेमारी हंगाम सुरू मात वायट हवामान आनी दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार अजून दर्यांत वचपाक फाटीं फुडें जातात। नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां ते परवडना। बोट धनी विनय तारीन खंत उक्तायल्या। मजगतीं 4 वर्सां जालीं कुडपॉना नव्यान जेटी बांदून मात अजून मेरेन ह्या जेटीचें उक्तावण जाल्लें ना। योग्य साधन सुविधाय ना म्हणून नुस्तें वेवसायीक बेजार जाल्यात।
पॅरिस ऑलिम्पिकात भारताचे आनीक एक पदक निश्चित जाल्ले असतानाच एक वाईट बातमी आयल्या। कुस्तीच्या 50 किल वजनी गटात विनेश फोगट हिका अपात्र थारायला। हाचे फाटले मुख्य कारण म्हळ्यार भांगरा पदक मॅचीचे आदी तिचे वजन वाडला खंय। याच कारणाक लागून विनेशाक अपात्र थारायला। विनेश फोगटाचे वजन मर्यादे परस 100 ग्राम चड आसा खंय, ताका लागून तिका अपात्र थारायला। सर्तीच्या नेमाप्रमाण विनेश रुपया पदा खातीरूय पात्र थारची ना। तिने मंगळारच्या मॅची खातीर वजन केल्लें। नेमाप्रमाण कुस्तीपटूंक तांचे वजन श्रेणीत रावचें पडटा। फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा। केरळात पावसाचेर जाल्यार सावार आयला। पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळातल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेत मरप्यांचो आंकडो आतां 400 वयर पावला। अजून लेगीत 150 जाण बेपत्ता आसात। सोद मोहीम चालूच आसा। हे संदर्भात केरळच्या सरकारान थळाव्या लोकांची मजत घेवन सोद मोहीम चालू दवरपाचें थारायला। पुणेच्या पोरण्या बस स्टँडावयल्या जागृत झरेश्वर देवस्थानाची फंडपेटी अज्ञात चोरांनी फोडली। ही चोरी मंगळारा राती जाल्ल्याचे कळटा। ह्या फंडपेटयेंतल्यान कितली रक्कम चोरांनी फारायल्यात हाचो अंदाज ना। पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। कारवार गोयच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर कोर्डीबादचे काळी न्हंयचेर आशिल्लो आदलो पूल राती कोसळ्ळो। तेन्नाच पुलावयल्यान ट्रक वतालो। पूल कोसळिल्ल्यान पुला बरोबर ट्रकूय न्हंयेत कोसळ्ळो। ट्रकात आशिल्ल्या ड्रायव्हराक वाटोवपाक पुलिसांक येस आयलें। कारापूर पंचायत वाठारांतल्या सरवण गावात कोयराची समस्या सामकी गंभीर जाल्या। गावातल्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात साचिल्लो कोयर कुसून दुर्गंधी पातळ्या। ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची लेगीत भिरांत उप्रासल्या।
सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूँ। किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या। पुलीस आनी बाउन्सर हातांत हात घालून काम करतात। कोलवाळ बंदखणीत घुवळे वखदांचे वेव्हार वाडल्यात। रस्ते अपघात दिसान दीस वाडत आसात, तेन्ना गृह खात्यान आनी प्रभावीपणान काम करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली। कोलवाळ बंदखणीत व्हडले ड्रग्स रॅकेट चलता। ह्या हैदराबाद पुलिशेन केल्ल्या आरोपांची चवकशी करपाची मागणी युरी आलेमावान केली। हे विशीं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्या सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक पत्र बरयल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। मांद्र्या एकल्याक ड्रग्स ओव्हरडोस जाल्ल्यान ताका GMCत भरती केल्लो। हे प्रकरण मिटोवपाक पुलिसांनी खंय लाखांनी रुपयांची मागणी केल्ली। गोंयांत हे चल्लां कितें असो प्रश्न विजयान डिमांडा वेळार विचारलो। दुसरे वटेन कांय पुलीस घर जावंय जाल्ले आसात। वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 घर जावंय आसात। पुलिसांची 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशेंय विजयाचें म्हणणें। लिपीचो प्रश्न फकत कोंकणी मेरेन मर्यादित ना, जाल्यार साबार भारतीय भाशांनी 2 ते 3 लिपी आसात। साहित्य अकादमीन व्हड अभ्यासा उपरांत एक भास एक लिपी हो नेम लागू केलो आनी आमी तो पाळटात। आता कोंकणी भाशेच्या सगळ्या पावंड्यावयल्या अंमलबजावणीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा, अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर हांणी सांगलें। राजभास कायद्याक हात लावचो न्हय अशेंय तांचें म्हणणें। बुधवारा नेपाळात नुवाकोट हांगा एक हेलिकॉप्टर क्रॅश जावपाची घडणूक मुखार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे हेलिकॉप्टर खंय काठमांडूच्यान रासुवा वतालें। टेक ऑफ करतना हे हेलिकॉप्टर क्रॅश जाल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकेन 5 जाणांक मरण आयलें। फाटले 2 म्हयने सेगीत पडपी पावसाक लागून पुराय गोंयांतली तशेंच मांद्रे मतदारसंघातली शेतां उदकापोंदा गेल्यात। ताका लागून शेतकाऱ्यांक लुकसाण जालां। तांकां बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान शुन्य काळात मागणी केली। चवथी पयली शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत आश्वासन दिलें।
पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोर्डा आणि उतोर्डा दर्यादेगांचेर सध्या सरकारान दुर्लक्ष केला. ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा. तशेंच सांजे वेळार दर्यादेगेर वचप आनीक कठीण जाला. देखून दर वर्सा थळाव्या शेक धन्यांक पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार करपाक स्वताचे पयशे खर्च करचे पडटा, अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस उलयलो. वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर सगळी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात आमी फकत आवश्यक आयडी कार्ड दिवन टिळक मैदान वापरपाक परवानगी दिवपाक शकता. पूण संबंधितांन साधन सुविधांची जतनाय घेवची पडटली, अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वर्साचे फकत 30 दीस वापरात वास्कोचे टिळक मैदान. उरिल्ले 335 दीस हे मैदान वापरपाक कित्याक दिना म्हणून वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत मांडिल्ल्या प्रश्नाक मंत्र्यान जाप दिली. बुधवारा वेर्णा लोटले वाठारांत खाशेली ग्रामसभा जाली. वेर्णा पठाराचेर सनबर्न घडोवन हाडपा खातीर आनी कोयर प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडलो. तशेंच रोमी कोंकणी भाशेक अधिकृत दर्जो दिवपा खातीर थळाव्या लोकांनी पत्रां भेटयलीं. लोकांक सनबर्न नाका जाल्यार ह्या सनबर्नाक आपलो खर विरोध आसा, अशें सरपंच सान फ्रांसिस्को फर्नांडीस हांणी सांगलें. जानेवारी ते जून महिन्यात म्हापशा 19 डेंग्यूच्यो केसी सापडल्यो. मात पोरूच्या तुळेंत अंदू हो आंकडो कमी आशिल्ल्याची म्हायती शारी आरोग्य केंद्राचे अधिकारी दिनेश परब हांणी दिली. ज्या ज्या वाठारांनी डेंग्यूचो संचार वाडला त्या वाठारांनी फवारणी आनी जागृताय मोहीम घडोवन हाडिल्ल्याचें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान सांगलें. हालीसराक पुण्याक झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा. पुण्याक आतां मेरेन 66 झिका व्हायरसाच्या केसींची नोंद जाल्ली आसा. तकली दुखप, आंग दुखप ही झिका व्हायरसाची मुखेल लक्षणां. एडिस हे जळार चाबल्यार झिका व्हायरसाचो संसर्ग जाता. सध्या झिका व्हायरसाच्यो केसी वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या.
गोंयांत अंदू रिकॉर्ड ब्रेक पावस पडला. आता पावसान आनीक एक रिकॉर्ड केलो. गोंयांतलो सिजनांतलो सरासरी एकूण पावस फकत 2 म्हयन्यांत पुराय जाला. आतां मेरेन 3249.5 मिलीमीटर सरासरी पावसाची नोंद जाल्या. पुराय सिजनांतल्या पावसा परस अंदू पावस चड आसा. गोंयांत सरासरी मॉन्सूनाच्या 4 म्हयन्यांत 3277 मिलीमीटर इतलो पावस पडटा. पूण अंदू इतलो पावस ह्या वर्सात 2 म्हयन्यांतूच पडलो. मॉन्सून सिजनांतले फकत 66 दीस पुराय जाल्यात आनी 56 दीस अजून बाकी आसात. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत इबाडिल्ले ड्रेनेज ग्रिल्स भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केले. मात चुकीच्या सुवातेर चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांची समस्या आसा तशीच आसा. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची दखल घेत इबाडिल्ले ड्रेनेज ग्रिल्स भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्त केले. हे ग्रिल्स अर्दे मोडिल्ल्या कारणान दुचाकी भितर पडून चलोवप्याक दुखापत जाताली. ही समस्या गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली. हाका लागून थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानल्या. फोंड्याच्या पोरण्या बस स्टँडाचेर बेशिस्त पार्किंगेक लागून रिक्षेकारांक त्रास सोंसचे पडटात. रिक्षा स्टँडाचेर लोक कशाय कश्यो गाडयो पार्क करून वतात. हाका लागून रिक्षेकारांक आपली रिक्षा पार्क करपाक सुवात मेळना. हे संदर्भात थळाव्या नगरपालिकेन तशेंच फोंड्या पुलिसांनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी रिक्षा चालक गोकुळदास नायक हांणी केल्या. उसगांव सर्कला कडलो रस्तो बुधवार मेरेन दुरुस्त करूं ना जाल्यार बिरेस्तारा वाठारांतल्या बायलांक घेवन फोंडकुलांनी झाडां लायतली म्हूण पंच मनीषा उसगांवकर हांणी शिटकावणी दिल्या. कांय वेळा उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान ती फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केली. परतून रस्त्याची हीच स्थिती जायत मंत्री विश्वजीत राणे आनी मंत्र्याचो पुतळो सर्कला कडेन उबारतले असो इशारो पंचान दिला. बामोळे एथलेटीक स्टेडियमा लागसार कॉन्क्रिटाच्या कोयराच्यो राशी साचल्यात. खरें म्हळ्यार हांगा कोयर उडोवचो न्हय अशें सांगपी तक्ते लेगीत लायल्यात. तरी लेगीत कोयर हाडून उडोवप चालूच आसा. हे विशीं आमदार विरेश बोरकारान थळाव्या पंचायती कडेन उलोवन कोयराचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां.
एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।